बाबा भयणानो, आयचो सेवा धर्म बागियोन फ्रांसीस शावियराचे देखीन अंतर करिनासतना सेवा दिवंक आमकां उलो करता. सेवा आमच्या धर्माची एक मुखेल शिकवण, आमच्यान म्हणूंक जाता मोग. आनी जेजून सेवा कशे भाशेन करची ती दर एका आपल्या पाटलावदाराक देख दिवन दवरल्या. शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजून म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें समजल्यात मू. हांव तुमचो गुरू आनी सोमी जावन हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. जेजून केलें तशें आमी करूंक आमकां आपोवणें आसा. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग करचो, अशें आदल्या करारांत शिकवण आसली. आनी जेजूक विचारलें तेन्नाय जेजून सांगता आसतना सगळ्यावन पयली आज्ञा खंयची, देवाचो मोग करूंक सांगलें. आनी मागीर हेंय सांगलोलें, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. आनी आपल्या जिविताच्या शेवटाक पावता आसतना जेजून शिसांक आज्ञा दिवन म्हणलें, हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. निस्वार्थीपणान पेल्याची सेवा करूंक जेजून शिसांक आज्ञा दिली. आनी अशें आसतना आयचो सेवा धर्म बागियोन फ्रांसीस शावियराक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून अंतर करिनासतना सेवा करूंक आमकां उलो करता. वा आमी म्हणुया, भेदभाव करिनासतना सेवा दिवंक आमकां उलो करता. आमच्यान अंतर करिनासतना जिवंक जाता काय? आमी आमच्या जिविताचेर वा आमचे वागणुकेचेर नदर मारली जाल्यार आमी पळयतले, आमी घरांत आसतना जावं आवय बापूय घडये एकल्या भुरग्याक बरी करतात, एकल्याक मातशी घडये उणी बरी करतात. घरा भायर गेल्या उपरांत हांव ह्या घरांतलो जाता, तो त्या घरांतलो जाता. मागीर घरांत समुदाया भायर गेली जाल्यार आमी ह्या समुदायांतली, ती त्या समुदायांतली. ताचे भायर गेली जाल्यार ह्या वाड्यांतली, त्या वाड्यांतली, मागीर गांवांतली, मागीर राज्यांतली आनी अशें देसांतली. वेगवेगळे तरेन आमचे मदें आमी अंतर करीत आसता. आनी अशें आसतना आयज जेजू आमकां उलो करता, आमी जर सेवा दिवंक सोदता जाल्यार अंतर करिनासतना आमी सेवा दिवंक. हें भोव व्हड आव्हान. हांव म्हज्याच जिविताचेर वा म्हजे वागणुकेचेर नदर मारीत जाल्यार सेवा दिता आसतना एक एक पावट मनशाचें तोंड पळोवन सेवा दिवंक ताळणी येता. कोण कशे भाशेन वागता वा कोण कशे भाशेन उलयता ताचेर आदारून घडये म्हजी वागणूक जाता वा ताचेर आदारून घडये म्हजे आदार दिवप जाता. आनी हाका लागून बाकीन जाकोब आपले चिटीन म्हणटा दुसऱ्या आवेस्वरान, तुमी सेवा करतात तेन्ना वा तुमची वागणूक गिरेस्ता सरशी एके भाशेन आनी गरिबा सरशी एके भाशेन जावची न्हय. बागीन पावलो रोमकारांक बरोवन सांगता 12व्या आवेस्वरान 9वे वळीन, तुमचो मोग दोंग नासलेलो जावन दी. लेट युअर लव बी विथाउट ब्लेमिश. कसलीच भितर खोड आसूंक उपकारना. तोंडाक पळोवन, गिरेस्कायेक पळोवन, वा घडये त्या मनशाचे पोजिसांव पळोवन तसले तरेन सेवा करता. ती सेवा देवाक मानता तसली न्हय. देवाक मानता ती सेवा अंतर करिनासतना आनी निस्वार्थीपणान केल्ली सेवा. आनी अशें करूंक भोव आवगड. पूण जो मनीस क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हूण जागृतायेन जियेता, क्रिस्ताचे आज्ञेची जागृताय दिसपटी आपणाच्या जिवितान दवरता. म्हणजे जेजून सांगला, करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो न्हय, वा तुका बरी करतात तांचोच तुवें मोग करचो न्हय, पूण आपणें केला तसो तुवें तुज्या पेल्याचो मोग करतो. जेजून कोणाच मदें अंतर करूंक ना. देखून आयच्या पयल्या वाचपाच्या शेवटाक पर्यंत आमी आयकता, वेगवेगळी मनशां सगळ्या पर्जांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. जेजून सगळ्यांक आमंत्रण दिलें वा सगळ्यांक सोडवण फावो केलें. हें दर्शनान म्हणटो दानियल प्रवादी पळयता. पूण जेजूच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा उदेशी दर एका मनशाक आपणाचे सोडवणेंत जेजून देवान वांटो दिलो. कोणाकूच कसलीच अंतर करूंक ना. देखून बाबा भयणानो, आयचा सेवा धर्म आमकां सेवेची मनशां जावंक आपयता आसतना
अंतर करिनासतना सेवा करूंक आपयता. आमी सगळी सेवा करता. घडये पेल्याची सेवा करता, आमचे भोंवतणी आसात तांची गरजेवंतांची आमी सेवा करता. आनी हें करता आसतना आयचो सेवा धर्म आमच्या ह्या सेवेच्या मनाचेर थोडेशें लक्ष मारूंक आमकां उलो करता. घडये आमी ना कळटा आमी घडये फकत आमकां बरी दिसतात तांचीच सेवा करता. घडये ना कळटा आमचे लागीं बरे भाशेन उलयतात तांचीच सेवा आमी करता. घडये आमच्या मनान अमकीच मनशां बसलेलीं आसात तांचीच घडये आमी सेवा करता, तांच्याच आदाराक आमी पावता. आयचो सेवा धर्म आमकां अंतर करिनासतना सेवा करूंक आपयता. कसलेच तरेचो अंतर आमी करूंक उपकारना. आमी म्हणलां तशें अशें करूंक भोव आव्हान, भोव व्हड आव्हान. देखून आमकां जण एकल्याक दिसपटी जागृताय आसची गरज आसा. हांव कितें करता, हांव कोणा पासत करता आनी हांव कित्याक लागून करता. हांव कितें करता, हांव सेवा करता. आमी सगळीं सेवा करता. हांव कोणा पासत करता, खंयच्या मनशा पासत. फकत म्हाका बरी लागतात तांकांच, घडये म्हाका आदार करतलीं तांकांच, आनी हांव कोणा पासत करता. जरी तर हांव सेवा करता जाल्यार हांव ती जेजू पासत करता. देखून ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना ह्यो तीन चिंतनां आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरुया. हांव कितें करता, हांव सेवा करता. हांव कोणाची करता, हांव सेवा करता जाल्यार गरजेवंताची सेवा करता. हांव कोणा पासत सेवा करता, हांव जेजू पासत सेवा करता. जेजून म्हणलां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 25व्या आवेस्वरान 40व्या ओळीन जे तुमी ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. देखून अंतर करिनासतना ल्हानांतल्या ल्हानाची सेवा करूंक जेजू आमकां जण एकल्याक उलो करता. तर ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना हेंच करूंक देवाची कृपा आमकां मागता आसतना बागयोन फ्रांसीस शावेराक आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. अशें सांगतात तो हांगासर गोंयांत वावर करता आसतना 1542 वर्सां जेन्ना हांगासर भूकमरी पडलेली तेन्ना ताणें अंतर करिनासतना गरीब दुबळ्यांची व गरजेवंतांची सेवा केली. जेवण मेळनासलें तांकां जाता ते भाशेन जेवण पावता केलें. जेन्ना परदेसांत ताका आसतना वशाची पिडा आयिल्ली तेन्ना अंतर करिनासतना ताणें तांची सेवा केली. देखून बाबा भयणानो हो भाग्यवंताक आमी मान दिता तेन्ना तो आमकां देखूय जाता. जेजून केलें तशें ताणें केलें तशें आमी आयज ताचे विनंतीन देवाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया.